सर्वेस पोरा मोजा विश्वासान कित्या तूं मोखा कोलता नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान आता कर म्हाका न्हिदो कुडीतूं शेळ्यांक सोरोयताय शेळी हांव म्हजो पोसकताय तुजे ताव हांव पयस पावतना पाठी हाण हिंडान दवरताय आचल हांव सर्वेस पोरा मोच्या विश्वासान कित्या तूं मोखा कोलता नितळ जावन हांव लालयता तुज्या मैपासान आता कर म्हाका न्हिदो. मुखेच्या भाव भयणीनो, आज अपुर्बायेचो दीस सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आज आमी समारंभताव आनी अशें आसता देवाक अर्घ्य दिवया हो दीस निमण ब्रेस्तर म्हूण आमी उलयताव आनी त्या जेवणांत आमी भागीदार जाता आसतना हर एका वेळा सोमी आमच्या सांगाता एक जावन जियेता. ह्या खातीर उपकार बावड्या पवित्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान व्हडा संभ्रमान आनी संतोशान आज आमी आटोपया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे इसोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बोवा पुर्बेचो स्वागत तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक. आयच्या लितुर्जीचे वर्ते कार्य जावन आसा. सोम्यान आमकां दिल्लो तो वर्तो मंदामेंत आनी ह्या मंदामेंताद्वारे आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, एकामेकाच्या सेवेंत भागीदार जावंक जाय. आनी अशें सोम्यान आमकां दाखोवन दिल्ली ती देख आतांची न्ही. तेच परण्या सोल्यांत पाटी आमी गेल्या जाल्यार येजिप्तांतल्या गुलामपणांतले सुटका घेवन तांणी ते आचरण करची ती वर्ती परबी जावन आसली. मोजेच्या कायद्या निमती ही परब ते समारंभ आसले आनी त्या प्रमाणे त्या परबेक नवो अर्थ दिवच्याक जेजून ताकाच म्हण आमकां दिल्लो हो दीस जावन आसा. आनी ह्या दिसा आमी आयच्या देवसुते वेळार 3 महान गणिताचो उगडास काडटा. पयलें पवित्र एवकरिस्ताचें घडप, दुसरें ह्या जागे दिक्षेचें देणें आनी तिसरें मोगा सेवेचो मंदामेंत. हे तिनूय गणितां एक करून आयच्या दिसा आमी व्हडा संतोशान आल्तेर बरी जमल्या. आमी सर्वांकी हे दीस जावन आसा ब्रेस्ताराचो निमाणे जेवणाचो आनी जेजून आपल्या शिसा सांगाता एक जावन जेवण केल्लो. ह्या दिसा आमी एकामेकाक मोगान लेखूंक देवाची कृपा मागया. उणेपण आमचें तें आसलें वयतर तें आमी पयस करचे खातीर देवाची ससाय मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रिती पात्र घेवंक आयती जावन आमची पदकां वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पदकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता. मनांचें दोन तोंडांत सरोन वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पसून बगेवन सदांच अवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सरपदता देवा आमची काकूत करूं, आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर. सोम्या
सौम्याका कृत आमची कर सौम्या कृत Krista Krista का कृत आमची कर Krista Krista का कृत आमची कर Krista Krista का कृत आमची कर Krista का कृत कर सौम्या सौम्या का कृत आमची कर सौम्या सौम्या का कृत आमची कर सौम्या सौम्या का कृत आमची कर सौम्या का कृत कर Onan moima देवा शांती सगळ्या मनशांक ओनन मोहिमा देवा स्वर्गा ओनन जोंका आमच्या देवा स्वर्गा राजा आम्ही तुका नमन करताव आम्ही तुका दिनवास दिताव तुझी मोहिमे परखंडिताव ओनन मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक ओनन मोहिमा देवा स्वर्गा ओनन जोंका जेजू ख्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सौम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळाशी कर काकळूत आमकां ओनन मोहिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक ओनन मोहिमा देवाक स्वर्गा ओनन जोंका मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका जेजू ख्रिस्ता मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या मोहिमा त्रिएक अची देवा ओनन मोहिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक ओनन मोहिमा देवा स्वर्गा ओनन जोंका आमेन 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 प्रार्थया सपदत आमच्या मगळा बापांक हो वर्त गोड तुवें आज आमच्या मध्ये विस्तार आयलाय तुझ्या पुतान आपणाक सकाळी करून आमकां मोण ताची कूड आनी रगत दिल्या हा निमाण्या दिसाच्या संभ्रमांत आमी भागीदार जाता आसतना पेल्याच्या सेवेंत आनी पेल्याच्या मोगान आमकांय मोडोंक तो शिकय हे आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें
हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाच्या सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंसेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सरावंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकमर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रामची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जिविताक जावं मनशांक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतास हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायनासतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचो उडोवकार. अर्घां दिवंक सेवताव ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली कोता. आमी अर्घां दिवंक सेवताव ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्परा. ताणें म्हाका केल्या इतल्या बऱ्या पोणा. सोडवणेक अर्घां दिवची काल्स हांव उबातलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखाणतलो. आमी अर्घां दिवंक सेवताव ती संस्काराची काल्स. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली कोता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादी. हांव तुजो साकोर तुज्या साकडनी सोपून म्हज्यो सांकळ्यो तुवें मोडून उडयल्यो. आमी अर्घां दिवंक सेवताव ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्घां बलिदानां पेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वोडवी गातलो.
सर्वेस्परा केल्यो आंगोण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पालतलो. आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवं सेवतां ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. दुसरें वसाप. सांत पौलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची. हे म्हज्या उडासा करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करात. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचो उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सामजो आभार मेळ्ळें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदी जेजू संवसार साणू बापा सरसे वेची आपले वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपल्या स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणांत तावन तो उठलो आनी आपल्या वयल्या वस्तर काण दवन एक तुवलो ताणें पेंगटा बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या सिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटा बांदिल्ल्या तुवल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमा पेद्र सरसे आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींक सडिचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात.
आपणा गतान पराधीन करतालो कोण म्हण तो जाण आसलो देखूनच तुमी सक्कड नितळनान म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयलें वस्त्र परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मो विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी कितें आपोवचें तें सारकें कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयसय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वर्तो एक संभ्रम आज आमी संभ्रमता. जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आनी त्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजू आपल्या शिसा सांगता मेजा बोवारी बसोन आसलो. हांगा आमी मेज काणयलें जाल्यार मेजा बोवारी आमी बसतना आमचो एकामेकाचो संबंद दोडतो जाता. मात्र न्हय, आमी मेजा बोवारी बसता आसतना जायत्या मोगांत आमी बसता आनी मेजा बोवारी बसतना कितें तें आमचें थंय उपजता गे म्हळ्यार माया मोगाचो जिणोसो उपजता. आनी अशें आसता थंय जेजू त्या जेवणार असो व्हरतो संदर्भ आमकां पळोवंक मेळटा. द स्टोल अँड द टावल म्हणल्या बुकांत इटलीचो बिस्प मानादीक दोतोर टॉनी बेल्लो ताच्या जिविताच्या अकरेच्या घडये तो आपल्या याजका लागीं उलयली उतरां अशी आसात. 58 वर्सां ताका जाता आसतना कॅन्सर पिडेंत तो अंतरलो. ताणें अंतरच्या थोड्या दिसा पयलें त्या काटल्यात हांव निदान आसल्या काटल्यात हांव आपल्या सगळ्या देशीय याजकांक तो अशें सांगता. हर एकल्यान क्रिस्ताच्या निमाण्या ब्रेस्तारा गळसिल्ल्या तुवाल्या लागीं तशेंच सनवारा संभ्रमत आसतना नेसच्या स्टॉला लागीं आपल्या व्यक्तित्व आनी संबंद वाडोवंक जाय आनी घट करूंक जाय. याजकान नेसचें स्टॉल क्रिस्ता लागीं ताचो मिस्तीक संबंद दाखयता. तर क्रिस्तान निमाण्या ब्रेस्तारा अपोस्तलांचे पांय पुसलो तुवलो देव परजेची तशें पेल्याची सेवा करूंक हर एका याजकाक मोगाचो मंदामेन दिता. आनी मोग आनी सेवा ह्या ब्रेस्ताराचे वर्ते संकेत जावन आसा म्हूण आमी सांगल्यार कांय चूक जावचें ना. तर एका सोम्यान त्या मेजा बोवारी बसोन आसतना आमकां आयच्या वांजलांत वाचूंक मेळ्ळें, आयकोंक मेळ्ळें. तो उठलो कित्याक एकादो वेळा तो बसलो जाल्यार तो बसून तो हेरांनी ताची सेवा करची पडटी आसली. पूण हांगा तशें न्हय मोगाचें न्हू. हांगा तो उठलो आनी ताच्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. असो अर्थ इतलोच आमी उठनातल्यार आमी हेरांची सेवा करूंक जावचें ना. खंयच्या जाग्यार आमी आसा त्या जाग्यार जावन आमी उठोंक जाय आनी थंय जावन आमी मुखारसून जेजूच्या मोगाची सेवा हेरां थंय वांटून घेवंक जाय. आनी जेजू उठलो म्हणल्याचे अर्थ इतलोच. एकादो वेळा तो बसलो जाल्यार ती सेवा थंय येती नातली. त्या देखून जेजू हर एक सीस बसोन आसल्यार तो बसोंक ना. आनी आजूय जेजू बसोन ना. आमच्या सांगता तो मेतेर जाला, आमच्या सांगता तो आजार जाला. ताच्या आजारपणा देखून आमच्या थंय जायतें बदलावण जावंक तो अत्रेकता आनी आमकां आपोवणें दिता. तर मोगा सेवेचो मंदामेंत मोगा सेवेच्या स्पिरितान आमी भरच्याक सोम्यान केल्लें तें वर्तें काम. ताणें म्हणलें आसा, हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो, हर एक मोनी तुमचो पेलो, मोग करच्या देता हांव उलो,
मोग करा एकामेकाचो पळया हांवें तुमचो केलो तसो त्या सोम्यान केल्ल्या मोगा बरी आमी मोग करूंक मोगाचे न्हू कसलो तो मोग आपणाक समर्पण देवन आपणाचो जिवाचो सॅक्रिफायस कर आपली कूड म्हण त्या कुडीत रगत वारोवन तेंच वर्तें कार्य निमाण्या ब्रेस्तरा दीस सेवेच्या मंदमेंतांत ताणें आपणाक मोड दिलो केंच्या द्वारी येवकारिस्ताच्या सक्रामेंताद्वारी येवकारिस्ताच्या सक्रामेंतांत आपणाक निमाण्या शुक्रारा त्या कुर्सार ताणें उमकळून मोर्चो संख्ये जावन ब्रेस्तरा सांजेच्या वेळा आपणाकच आपल्या भुरग्यां खातीर ताणें दिलो आनी तसो येवकारिस्ताचें घडप त्या निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून तो आमकां दिल्लें जावन आसा आनी कितें ताणें म्हळें हे म्हज्या उगडासा करात हर एक पटी हे तुमी समरपतना हे म्हज्या उगडासा करात आज खरो क्रिस्ताचें बलिदान आमी भेटयतना जेजू खरोच आमच्या संगत आजार आसा जेजू नीज जावन त्या आल्तारीर चिवो जावन ती भेटवणी तो भेटयता याज्ञीक आसा वय याज्ञीका मारिपात आनी आमच्या मारिपात तो त्या आल्तारी मध्ये रावन ताची वर्ती भेटवणी तोच करता कित्याक मिसाचें बलिदान जावन आसा त्यागाची आनी सॅक्रिफायसाची भेटवणी जेजूची ताणें आमकां दिल्ली तेच ब्रेस्तरा राती आनी आज आमी ती समरपत आसा मोगाचें न्हू क्रिस्ती हर एका क्रिस्ती मनशाचो गूट जावन आसा त्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत माया मोगान आनी वर्त्या भक्तीन भागीदार जावचें तिसरें आज आमी पळयता याजकी संस्करणेचो वर्तो दीस आज आमी आचरण करता कित्याक याजकी संस्करणेचो तेच सक्रामेंत घडलो हो दीस जावन आसा याजकी लोकां मदलो लोकां सांगता आसोन त्यात कुडी माझा रक्तान भरिल्लो जाल्यार विंसवण जावन आसली ती देवाची देवान ताका विंसल्लें आनी ह्या खातीर एक याजक क्रिस्ता बरें आपली सगळी जिवीतच क्रिस्ता खातीर आनी ताच्या पेल्या खातीर आनी ताच्या भाव भयणी खातीर तो सॅक्रिफायस करणं तो समर्पीत करूंक ताका आपोवणें आसा तर ह्या जागा खातीर आज प्रत्येक तरान आमी मागता आसतना आमकां एकच मातयेंत जाय आबुरबायचे आसाक जाय भक्तीपणाचे आसाक जाय त्याच आत्मीक सक्तीन भरलेले आसाक आनी ती आत्मीक सगळ्यात कोण भरता जेजूत तांच्या थंय भरता कित्याक तांकां आपयलें कोणें जेजून ताच्या शिसांच्या उपरांत एकच मातात चलोन व्हरोंक ह्या जगांक तें आपोवणें दिल्लें जावन आसा जेजून आनी जेजून विंसतना सगळ्यांक साबाल जाल्ल्यांक विंसना सगळ्यांक शाती आसल्यांक विंसता म्हण हांवें सांगना तो विंसता आनी ताका उपरांत शातीवंत करता त्या देखून हर एका आवय बापायन हर एका भुरग्यान समजून घेवचें इतलेंच देवाचें आपोवणें तें मोगाचें ताका वेंग मारूंक आमी हर एक घडये तयार आसूंक जाय आनी एक याजक तो ह्या पवित्र सभेंत आपल्या जिवान लोकां खातीर आनी आपल्या परजे खातीर खाली करूंक जाय ताणें आपलो त्याग आनी सॅक्रिफायस ताणें जिवंक जाय कशें जेजू आपणाकच त्या कुर्सार उमकळोन आमच्या खातीर जीव दिता गी तशें एका याजकान आपल्या परजे खातीर जीव दिवच्याक जेजूनच दिल्लें आदर्श जिवन आमी घेवया एक बरो गोळी जावन हर एकल्याच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडूंक एक याजक पेसाडता एक याजक न्हय ताच्या खातीर एक याजक हेरां खातीर एक याजक न्हय ताणें सेवा करून घेवच्याक हेरांची सेवा करच्याक एक याजक न्हय ताचेंत स्वार्थ पळोवच्याक निस्वार्थपणान त्याग आनी सॅक्रिफायसान जियोवच्याक तर मगच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या ह्या सांजेचो वर्त संभ्रम आमी आचरण करता आसतना मागया आमी सगळ्या आख्खे पवित्र सभे खातीर मागया आमी त्या वर्त्या ह्या जगाच्या ह्या जागपणा खातीर जेजूचें हजरपण आमच्या थंय आसचे खातीर पवित्र सभेंत माया मोगू वाडचे खातीर मात्र न्ही आसता जेजून आमकां दिल्लो येवकारिस्ताचो बलिदान हें जावन आसा श्रेश्ठ बलिदान हें जावन आसा ताच्या मोगाचें बलिदान आनी आपणाचें कूड आनी रगत मांस आनी रगत आमकां ताणें ह्या मेजार दिल्लें आसता त्या भागीदारपणांत
आम्ही सदांच वरत्या मोगान आणि माईपासान भागीदार जाऊया आणि त्यांचं मांस आणि रगत आम्ही सेवता असताना आम्ही जेजू बरी जाऊनच्याक आम्ही त्याच्याकडे विनंती कर मागया आणि जेजू त्याच सॅक्रिफिसान आणि त्यागान आमच्या खातीर मरण पावल्लो आमकां नव्या जिविताच्या वाटेक पावच्याक आम्ही हेरां खातीर मरोंक आम्ही हेरां खातीर सॅक्रिफीस आणि त्यागाची जिणी जियोन एकामेकाच्या मोगांत सदांच जियोंक जाय जाली सर कृपा ह्या वेळा आम्ही मागया. मोगेच्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आम्ही उस्सारुया. एकच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्ग आणि पृथ्वीमेचो दिसता आणि ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आणि एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देव तावन उपजल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैंबसो ताचेवरी सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आणि आमच्या सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पासत 5 पयले ताका कुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात चडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटके सेवटो आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आणि जीव दातार तो बापा आणि पुता ताम निपजला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आणि महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आणि दंड तरी स्थापले देवसभे सतमंता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आणि मेल्यांच्या पुन्हा जीवनपणाक आणि सष्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा देवा मुखार आमी एक जावन जियेत आसतना निमाण्या जेवणा वेळार जेजून आपल्या शिसां खातीर बापा लागीं जायते मागणें केलें. आतां तूं जेजू सगळींच्या बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करून आसा. तर आमी मागया पयस सभेच्या सर मणियारां तांच्या मिसावान सदां क्रिस्ता विश्वासी रावोंक आणि तांच्या ताब्यान दिल्या हर एकल्या क्रिस्ताची वळख मोग आणि सेवा दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो उगडा सदांच जळतो सांबाळूंक आमकां प्रेरण दी म्हण आमी मागता आसतना आमच्या समाजान शांतीची अभिवृद्धीची आणि मोगा मैपसाचें वातावरण रुपीत करून सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिलो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान वापरूंक माय मोगाची भावबांदपणाची समाज रुपीत करून तांकां आदार दी म्हण आमी मागया. आमचे चड यासा कामां सुद्दां आमी मागया. जर वायट जाल्लें तांकां राखून व्हर गुण बावडतान उर्बेन आणि मोगान तांच्या मणियारपण सदांच तांणी संभ्रमूंक तांकां आदार दी. आमच्या कुटुंबांतल्या थोड्यांनी पुणी ह्या जागपणाच्या वर्ते आपोण्याक पाळो दिवन त्या प्रमाणे ही गजमाता जिवाळ दवरूंक तांकां जाय जाल्यार कृपेची देणी दी म्हण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत पिडेसाची प्रायवंताची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. शेजारा वाड्यांत आनी पिरगेजेंत आमच्या निस्वार्थी सेवे मुखांत आमी खरें क्रिस्तांव म्हण दाखोवच्याक आमच्या भुरग्यांक बऱ्या जाणवायेन आनी शगुणांनी वाडोवंक कृपा दी म्हण आमी मागया. आमच्या तरणाट्यांक बरो पुडार बरें सिकाप बरी बोध बरें पवित्रपण तांकां लाभय म्हण आमी मागया. येवकरीच मेज बरी जमले आमी सर्वां एका काळजाची आनी एका मनाची जावन सेवेच्या मोगाच्या स्पिरितांत सदांच आमचे समकोजी मेटा सोम्या कुशीन सोम्याच्या मोगांत सदांची येत आसतना खरें जेजूचें आजारपण आमच्या जिवितान आमी जियोंक जाय जाली सर कृपा तूं आमकां दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपन दिता सर्वस मोजे या उंड्या वायना सवे घेतो सोम्या काळीज मोजे घालते बोळे
ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तुंबो घे सौम्या जीवन मोजे जे माका दिले तुवे ओपन दिता सर्वस मोजे या उंड्या वैना सोवे या उंड्या वैना सोवे म्हजे मोग छबा बेडीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानता तसले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या धवाक सर्वेस्पर देव मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा हा निमाण्या जेवणाच्या संभ्रामी आमचे काळजां आनी मनां तुका ओपोवन दिता आमी सर्व एका नितळ मनांत सदांच तुका लागीं सरूंक आनी तुका जाय जाली बोवा परबाची काणीक जावं सर्वांगे निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सौदरींक सगळ्या मनशाकुळचें रचण करतना ताच्या वर्त्या उदार गती आनी ताच्या सोडून गती तुज्या एकल्याच पुता संवसारांत तुवें दान दिलोय त्या पुतान आपल्या सेवेदारी आमचो सैमोग केलो की ताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमकां नवें जिवीत पाव केलें आनी पुन्हा जन्म वरवीं नवी दिशा आमकां दाखोवन दिली त्या सोदाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार dall'baranzo सर्वेस पोतो povi dall'baranzo सर्वेस पोतो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा करस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण ससंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली
तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's so good, but good to ya. Gesù melo, Gesù ci vuon sala, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù ci vuon sala, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणासाणे पुन्हा जिवानपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरान ह्या वर्त्या दिसा दाबाचो आमी आचरण करता आसतना आम्हा सर्वांचे तुजे मोळची दिश्ट घाल. माया मोगांत सदांच आमकां जियोंक शिकय. तुजो कलतो त्याग असो सॅक्रिफीस असो वर्त जीवन आमी सदांच जियोंक आमकां जाय पती सकत बर आत्मीक तरान आमी बळवंत जावच्याक आमकां तूं आदार दी. ओंकार मरे देवाचे माय संगती बगेन दंदूत आनी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर Assis Sam Francis, Sam Padre Pio, Sam Anthony, Sam Clara बरोबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन आमेन आमेन. सम्या जेजून आमकां मागोंक शिकयला. आपल्या सिसां सांगाता मेळोन सेवेचो स्पिरीट ताणें दिता आसतना मोगाचो मान्नामेंत वांटता आसतना मागणें वर्त्या तरान आमकां ताणें दिलें तें आतां आमी भक्तीन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणें भरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशबरमें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सवे असो. तुमचे सुवे असो. माय मगाचो वर्त संख्ये जावन या माय मगाच्या दिसा आमचो रूपकार एक करून संतोषान आणि उल्हासान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी मुगीच्या बाबडे पळे आमचो स्वामी जेजू येवकरिस्ताचो सक्रामेंत घडण आमकां त्याच याजकपणाच्या वर्त्या दिक्षेंत भागीदार केल्लो आणि मोगाचो मन्नामेंत दिल्लो अपुरबायचो दीस वो ह्या जेवणांत तोच आमकां आपणे दिता भागीदार जावंक ह्या जेवणा आपयलेले आमी सरी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या गजवतान म्हाका भलायकी मेळटली. Ojalana bangwa kite tumi kele makas tumi kele hambu kelo tumi kaung dile Mojalana bawa kite tumi kele makas tumi kele. जेसू म्हणा लागलो हांवें तुमचो केल्ल्या बरी तुम्ही एकामेकाचो मोग करूंक जाय. प्रार्थया सपद्यता आमच्या मोगाळा बापांक तुज्या वर्त्या पुताद्वारे आमकां न्ही चडवण दिवच्याक आत्मीक आनी पिवान त्यो आमकां दिलाय. शारिरीक आनी आत्मीक तरान बळवंत जावन तुका खरें साक्षी जावं आणि एकामेकाच्या सेवेंत भागीदार जावच्याक आमकां तूं पावक कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसू. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. मगेच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबाची परब तुमकां मागता. सर बरेपणांत जेजून एकामेकाचो मोग करा म्हण दिल्लो तो मंदामेंत आमी एकामेका सांगाता जियेवया. चड आनी चड मापान उर्बेन बरया आनी एकामेकाच्या सेवेंत भागीदार जाताना सोम्याचें आजारपण हर एकला तें आमी आसा करतल्या आनी तसले जिवाण भुरगीं जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान दिल्लो तो वर्त येवकारीचो सक्रामेंत आमी सदांच फळां बरी तरांची येवंक जाय जाली सर कृपा जोडया. तर आयच्या दिसा हे
परबेची संदर्भी तुमकां उल्हास पटयता संतोषान माय मगांची ओंको आपोणे दिता वचोन याद क्रिस्ता शांतीन आनी मगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मुजो शिसांव कोडाशेता आपणाक कार कोरुदी गुरीस आपलो खांद्यार घेऊन तो फाटल्यान म्हज्या येवदी कोसातोय हांव पाखेणी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखां हांव कुसा पडलोन दोना मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या भाव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुसाचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.